आमी गोंयचे राखणदार. जशें आमी लास्ट टायम चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा हाका मेळून आयले आनी इवन कलेक्टर नॉर्थ गोवाक मेळिल्ले आसा. आमी एका कारणां खातीर आयिल्ले आसा की बेजिकली कोवीड मिसमॅनेजमेंट जें जाल्लें आसा गोंयभर हें आमी कशें इम्प्रुवायज करूंक शकता आनी कशें हे जे डेथ रेट्स आहा पळय ते झिरो हाडूंक करूंक शकता. प्लस हे जे एवरी डे कोवीड जे 500 लोक जे टेस्ट जाता पळय तांकां रिड्यूस कशें करूंक शकता आनी गोंयच्या लोकांक कशें सेव करूंक शकता ह्या पॅन्डेमीक सिच्युएशनाचेर हें आमी आमचें मेमोरेंडम घेवन हांकां मेळपाक आयिल्ले. सो बेजिकली कलेक्टरा कडेन आमी various issues discussed kele. Basically there are three important points which we have rest of the points are written down over here. Three important points which we have discussed is one of the important point is when the government is deciding that 2 तारखेक ते स्कूलां ओपन करपाची आसा पळय ती तेंच्यांनी सद्या प्रेजेंटली बंद दवरपाक जाय पडटली हे आमी क्लियर कट सांगिल्लें आसा. दुसरी गोश्ट म्हणटा ती जेन्ना 500 नंबर एवरी डे वाडटा म्हणल्यार लॉजिकली पळोवपाक गेल्यार आमचें फुडले 1 म्हयन्या पर्यंत सिच्युएशन अशेंच कंटिन्यू उरलें जाल्यार कितले लोक हांगासर केसीस जातल्यो आनी कितले लोक केसीस जाल्या उपरांत तांचे कडेन एक डेटा आसा जो सर्वे केल्लो आसा घराघरांनी वचून. बेजिकली एक हेल्थ ऑफिसर गेल्लो आनी एक डेटा सर्वे केल्ल्याच्या प्रमाणे तांचे कडेन होवूय डेटा आसा की खंयच्या घरान कितले पेशंट आसा कोमोरबीड हार्ट नाजाल्यार डिफरंट हे जे आसा पळय ते कितले लोक आसा ते. सो हे डेटाच्या प्रमाणे गोंयान रफली 1.5 लाख ते 2 लाख घरां आसा आनी प्रत्येक घरान एक मनीस जो आसा पळय तो पेशंट आसता. सो जरी तर आमचे 500 रोट कंटिन्युअसली तर वाडपाक लागले जाल्यार ह्या मनशांक जे कोमोरबीड आसा तांकां एडमीट करपाक नाजाल्यार तांचे फेसिलिटीज हे दिवपाक ते हेल्थ फेसिलिटीज दिवपाक आमचे कडेन अवेलेबिलिटी कोवीड सेंटर आसा काय कितें हे क्वेश्चन्स गव्हर्मेंटाक येता. दुसरो क्वेश्चन येता की समज तर आमचे कडेन ना आनी रिसंटली वीच आय हॅव अंडरस्टूड आनी जे आमकां इनपूट मेळ्ळ्या पर्यंत आमचे कडेन ती कोवीड सेंटरां तितली ना. जर तर ना जाल्यार आमचे डेफिनेटली सेकेंड पॉयंट ऑफ एक्शन कितें जावपाक जाय आशिल्लें बेजिकली वचून जितली प्रायवेट सेक्टरां आसा ती गव्हर्मेंटान थोड्या टायमा खातीर जी कोवीड डावन करपाक लागून आपल्या ताब्यान घेवपाक जाय आशिल्ली. कित्याक दीस इज द क्वेश्चन अबाउट लायफ ऑफ द पीपल एंड इन डिजास्टर मॅनेजमेंट दीस एक्शन शूड हॅव बीन टेकन. नाव instead of doing that government have taken the decisions of increasing the capping rates ती आता reduce केल्ली आसात. म्हज्या सरकाराकडे आमच्या सरकाराकडे एकूच विनंती आहा की हो जो reduce केला पळय इट शूड बी completely नीन and government have to take care of us. In fact we have paid government till हो pandemic situation every year येना. हो आता सिच्युएशन असो आयिल्लो आहा की आमच्या गव्हर्मेंटान जितलो आमचो टॅक्स भरलेलो पळय आमी आहा तो टॅक्स यूज जावंक जाय and they have to protect us. So our second demand was about the completely taking over the private sectors, the private hospitals, and seeing the लोकांचे जे deaths आहा ते reduce जावपाक जातले. And the third important thing what we have said, whole system right now is going into a stress. There are various incidents which has happened, suicides which has been happened. We need to have a strategy. We need to have a counseling to all these things, and various things activities is required, need of the hour. We have also demanded that if you require any help from Goincha Rakhanda, we will be always on the foot grounds to help you out. But please explain where you are going bigger. It's not आम्ही प्रत्येक जण आम्ही सरकाराक सांगता की explain where you are going down. We are ready to help you. About when we know all these things are going down, I don't think so that schools opening up. एक वर्ष गेले म्हणून फरक पडना. The reality is this. एक वर्ष गेले म्हणून फरक पडना. Life गेली जाल्यार फरक पडटा. We need to value the life more than this. पॉलिटिशियन म्हणटा की गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स फर्स्ट क्लास म्हणून टॉप क्लास म्हणून. जरी तर गव्हर्मेंट हॉस्पिटल टॉप क्लास जाल्यार आमचे पॉलिटिशियन्स प्रायवेट हॉस्पिटलांत कित्याक वयतात हो प्रश्न हर एक गोंयकाराक आसपाक जाय. आनी उडगास धर जे देस्पेस प्रायवेट हॉस्पिटलांत जाता तो आमच्या टॅक्साचे पयशे. जायत्या गोंयकारांक दिसता की टॅक्स फक्त गिरेस्त लोक फारीक करता म्हणून. नॉट ट्रू. कोवीड स्पेशल कोवीड ट्रिटमेंट फक्त पॉलिटिशियनांक कित्याक गोंयकारांक कित्याक ना.